नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार। हांव गौरीश प्रभावणकर। गांवगिऱ्या वाठारांतलो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। फातोड्यात 2 बिल्डरांच्या घराचेर आयकर विभागान घातली धाड। आयआयटीचे जमिनीचेर अजून कोणेच केलो ना दावो करपी जमीन धंद्यांक दितले लुकसाण भरपाय म्हणटा मंत्री सुभाष फळदेसाय। हेल्मेट सक्ती नेमांची खडसाणेन करतले अंमलबजावणी। मोटरसायकलींचेर फाटल्यानूय बसप्यांक घालचे पडटले हेल्मेट। मंगेशीच्या सीमेपायंट वाठारांत फाटल्या 1.5 म्हयन्यांत 8 जाणांक जाली डेंग्यूची लागण। डेंग्यूचे दुयेंती सापडिल्ल्यान वाठारांतल्या लोकां मदीं पातळ्ळ्या भिरांत। सांग्या जालो भिरांकूळ अपघात। मोटरसायकल चलोवपी तरणाट्याक जाग्यारूच आयलें मरण। आनी दिवाळेचे फाटभुंयेर शिवोले भल्ला बाजार। आमदार दिलायला लोबोन केले उक्तावण। आनी आतां खबरो विस्तारांत। आयकर विभागान बुधवारा हावसिंग बोर्ड फातोर्डा मनोविकास स्कुला लागसार 2 घरांचेर धाड घातली। सुत्रांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण मडगांव पालिकेचो आदलो नगरसेवक आनी दुसरो जमनीचो विकासक हांच्या घराचेर आयकर विभागान धाड घातिल्ल्याचें दिसून येयला। ह्या धाडीत आयकर विभागाक कितें मेळ्ळां हें मात कळूंक शकलें ना। जाचेर ही धाड घातल्या ते दोगूय जाण दक्षिण गोंयच्या एका राजकीय फुडाऱ्याच्या सामके लागींच्या संबंदांत आशिल्ल्याचें कळटा। आयआयटी खातीर जमीन निश्चित करपाचो पंगड बेगीनूच गोंयांत येतलो। जर कोणूय जमीन मालकीचो दावो करूंक मुखार आयलो जाल्यार ताका मोबदलो दिवपाक आमी तांच्या समस्यांचो तोडगो काडपाक सरकार तयार आसा अशें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगलें। बुधवारा मंत्री मडगांवच्या बसके उपरांत तो उलयतालो। आयआयटीचो स्टेटस रायट नाव इट इज जे 2 म्हयन्या पयलीं आशिल्लो तो स्टेटस आसा। आयआयटी टीम येवपाक जाय आनी परत करपाक जाय। आतां डिमार्केशन जाल्लें आसा, प्लॅन रेडी आसात। जी इन हाऊस बॅक ऑफिस जी काम आसात ती चालू आसात। ताजे नंतर आयआयटीचे जातली सांग्यार जातली निश्चित। कित्या खातीर आसा आमी सगळीं दालनां ओपन केल्ली आसात। लोकांक जो अपोज आसा तो खंय तरी प्रोटेस्ट करून करचे परस तांणी सरकारा कडेन पेपर जमा करचे, लिगल येवचे की म्हजी ही जमीन आसा किंवा सरकार रिपोर्टराकय व्हरून दाखोवचें। तुमी ह्या म्हजे कडेन मागचे परस त्या रिपोर्ट तांकां सांगपाचें की आपलें शेत खंय शेतकरी म्हणून आसा पळय न्ही, जस्ट आस्क देम तुजें शेत दाखय आनी तातूंत भितर एक कणस आसा जर जायत हांव आयआयटीच फाटीं घेता। जे शेतकार म्हणटा पळय न्ही, 1 स्क्वेअर मिटर जमनी भितर जर डिमार्केटेड एरिया भितर जर कणस आसा, शेत आसा जाल्यार हय न्ही, 1 माडाचें झाड, 1 आंब्याचें झाड, 1 पणसाचें झाड ह्या डिमार्केटेड एरिया भितर दाखोवचें। बिकॉज ऑफ दॅट ते खंयचेच तुमचे जे रिपोर्टींग मिडिया आसा तांकां व्हरून दाखयना ते कळ्ळें न्ही। शेतकार म्हणून आसा पळय न्ही, हे शेतकार कोणाचे म्हणजे आतां हातूंत भितर आसतलीं जे सायडवेज सरकारी जमनीच्या भायर जे शेजारा आशिल्लीं ताणीं 1 मिटर भितर घेवन कांय काजूची झाडां दिसतलीं निश्चितपणान। तेय आसा जर जाय जाल्यार आमी सांगता तांकां की तुज्यांनी जर तुगे हें आसा खूब एनक्रोचमेंट आसा जाल्यार पसून ऑफर दिल्ली आसा। आनी हातूंत भितर जर 7.5 लाख स्क्वेअर मिटर जमनी भितर कोणाली 20-25 हजार 500 शेतकऱ्यांची 2-2 हजार जर त्यांनी एनक्रोच केल्ली आसा, गव्हर्मेंट इज रेडी टू सेटल दॅम ऑल्सो। राज्यात दुचाकी अपघातात दिसान दीस वाड जायत आसा। चालक आनी फाटल्यान बशिल्ल्या व्यक्तीक मरण येवपाच्यो घडणुके वाडल्या। ताका लागून हेल्मेट सक्ती नेमांची खरपणान अंमलबजावणी करतले। हाचे मुखार दुचाकी चालका फाटल्यान बशिल्ल्या व्यक्तीक हेल्मेट घालपाची सक्ती आसतली अशी माहिती पुलीस अधीक्षक धर्मेश आंगले हांणी दिली। वाडट्या रस्तो अपघाता विशीं लोकां कडल्यान सुचोवणी आयकून घेवपाक 21 ऑक्टोबराक इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रागांझा सभाघरांत सकाळीं 10:30 वरांचेर ओपन फोरमाचें आयोजन केलां।
मंगेशीच्या सीमेपॉयंट वाठारांत फाटल्या 1.5 म्हयन्यांत डेंग्यूचे 8 दुबावीत दुयेंती मेळिल्ल्यान मडकयच्या प्राथमीक भलायकी केंद्रांत 3 फावट वखद फवारणी करून लोकां मदीं जागृताय करपाचें काम सुरू केलां. सप्टेंबर ते ऑक्टोबर म्हयन्यांत आतां मेरेन डेंग्यू जाल्ल्याचो दुबाव आशिल्ले 6 दुयेंती मेळ्ळ्यात. भलायकी केंद्राचे 5 कर्मचारी लोकांच्या घरा वचून डेंग्यू विशीं जागृताय करतात. डेंग्यू दुयेंतींचेर उपचार सुरू आसून तांची भलायकी सुदारता. मडगांवच्या केंद्रात वैजकी अधिकारी म्हणून हालींच बदलेचेर आयिल्ले डॉक्टर उत्कर्ष जल्मी परिस्थितीचेर नदर दवरून आसात. जांकां डेंग्यूची लागण जाल्या ते नोकरे खातीर हेर कडेन वतात. थंय तांकां ह्या दुयेंसाची लागण जाला अशें चवकशींतल्यान दिसून आयलां अशें दोतोरान स्पश्ट केलां. दाबमाळ सांग्यार ट्रक आनी दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघात जावन 25 वर्सांचो नवलेश च्यारी हाका जागेरूच मरण आयलें. पुलिसांनी घटनास्थळार वचून पंचनामो केल्या उपरांत ताची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर हॉस्पिटलांत धाडून दिल्या. बुधवारा दिसा शिवोले मार्ना वाठारांत स्त्री शक्ती अंतर्गत दिवाळीच्या बाजाराच्या उक्तावण जाली. शिवोलेचे आमदार दिलायला लोबो हांणी दिवाळीच्या बाजाराच्या उक्तावण केलें. सगळ्यांनी ह्या बाजारांतल्यान सामान घेवपाची मागणी आमदार दिलायला लोबो हांणी केली. ह्या बाजाराक लोकांची बरीच गर्दी पळोवपाक मेळ्ळी. लक्ष्मीबाई सांसगिरी मेमोरियल स्कुलांत विद्यार्थ्यां खातीर बाजार दीस आयोजीत केल्लो. ह्या बाजारा दिसा 140 विद्यार्थ्यांनी वांटो घेतिल्लो. विद्यार्थ्यांनी विक्रेती खातीर घरा कडल्यान वेगवेगळे सामान विकपाक हाडले. लक्ष्मीबाई सांसगिरी मेमोरियल स्कूल विद्यार्थ्यां खातीर वेगवेगळ्यो कार्यावळी आयोजीत करता. ह्या कार्यावळींतल्यान विद्यार्थ्यांक पुस्तकां भायलें गिन्यान मेळटा. स्कुलांत विद्यार्थी एक्टीव रावचे आनी बरे मार्ग आपणावन मुखार वचचे होच हेत नदरे मुखार दवरून शिक्षक विद्यार्थ्यां खातीर कार्यावळी आनी सर्त आयोजीत करतात. ह्या बाजारा दिसाच्या निमतान मुखेल सोयरे ह्या नात्यान सांखळे पालिकेचो नगराध्यक्ष राजेश सावळ, स्कुलाचो अध्यक्ष शांताराम काणेकर, भांडारी राजन शेटये आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. दोन दिसां आदीं उटंगराच्या पावसाक लागून भिरोंडे पंचायत क्षेत्रांतल्या वांतेच्या वयल्या वाड्या हांगासर रस्तो व्हांवून गेलो. हाची विशेष दाखल घेवन पर्ये मतदारसंघाचे आमदार आनी गोंय रान उदरगत महामंडळाची चेअरमॅन डॉक्टर देविया राणे आनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी भौशीक बांदकाम खात्याच्या वाळपय विभागाक आदेश दिताना ह्या रस्त्याची बेगोबेग दुरुस्ती करची अशी विनंती केल्या. ताची दखल घेवन वाळपय भौशीक बांदकाम खात्याच्या यंत्रणेन ताची दुरुस्ती हातांत घेतल्या. सध्या 50% काम पूर्ण जालेलें आसा. मजगती 1 किलोमीटर रस्त्याचेर पेवर्स घालून डांबरीकरण करतले. ते खातीर 1,35,00,000 रुपयांच्या निधीची वेवस्था केल्या. अन्न आनी वखदां प्रशासनान 34,000चो पराठा आनी 1,57,000 रुपयांचो बेकायदेशीर मावा म्हापशा फातोर्डा आनी दवर्ली वाठारांत जप्त केला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण अन्न आनी वखदां प्रशासनान बेकायदेशीर सामान विक्रेत्यांचेर खाशेल्या दिवाळी मोहिमेक ही सुरवात केलेली आसा. गोंयांत सुरक्षा कायद्या प्रमाण विक्रेत्या कडेन खरेदी बील आनी पावणी उपलब्ध नाशिल्ल्यान म्हापशा वाठारांतल्या 590 किलो कालावधी सोंपिल्लो मावो जाल्यार दवरिल्ल्या वाठारांत 120 किलो मावा सयत हेर गोड पदार्थ जप्त केलेले आसा. तशेंच फातोर्डा वाठारांत 60 किलो मावो जप्त केला अशी माहिती अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यान दिल्या. एनसीबी मुंबईन 3 आंतरराज्य ड्रग्स प्रकरणां उक्ताडार हाडली. मुंबय नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोन 2 बायलो आनी 8 दादल्यांक ह्या प्रकरणांत अटक केल्या. सुमार 30 कोटींचे ड्रग्स जप्त केला. ह्या प्रकरणाचो गोंयांत संबंध आशिल्ल्याचे सुत्रांकडल्यान मुखार आयला. तशेंच ह्या ड्रग्साची गोंयांतूय पुरवण जावपाची आशिल्ल्याचें कळटा. दिवाळी लागीं पावल्यान गोंयांत नरकासूर करपाची तयारी नेटान सुरू आसा. सकाळचे कामाक वचून तरणाटे रातच्या वेळार नरकासूर करपाक मग्न आसतात. पळोवया ताळगांव दुर्गावाडी वाठारांतल्या तरणाट्यांची नरकासूर करतनाची कांय खिणचित्रां.
तालिगांव दुर्गावाडी सध्या तुम्ही पळोवपाक शकता रातचो टायम आसा आणि भुरगे नरकासुराची तयारी नेटान सुरू आसा। हांगासर तुम्ही पळोवपाक शकता हेंच्यांनी एक बारीकशी चूल तयार केल्लेली आसा, तेंच्यांनी आकार दिल्लो आसा। ह्या मैद्याच्या पिठा पासून ह्या नरकासुराच्या पांयांक किंवा नरकासुराक ते आकार गवता पासून कागदाचे रोल तयार केल्लेलो आसा, जेणे करून ह्या नरकासुराक ते आकार दितले। तर अशा तरेन हे रात जागोन दिवाळेच्या पयलीच्या दिसा नरकासुराची तयारी नेटान सुरू आसा। लक्ष्मीबाई शांतगिरी मेमोरियल स्कूल गोकुळवाडे साखळे ह्या स्कुलात विद्यार्थ्यांच्या पालकां खातीर पाककला सर्त आयोजित केल्ली। विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी घराकडल्यान वेगवेगळे जिन्नस करून ह्या सर्तीत वांटो घेतिल्लो, तशेंच पालकांक आपली कला दाखोवपाची एक संद लेगीत मेळ्ळी। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें नेहरू युवा केंद्रा वतीन आयज 19 ऑक्टोबराक साखळेच्या रवींद्र भवनात आयोजित केल्ल्या युवा उत्सवाचें उक्तावण केलें। युवकां मदीं उत्साह निर्माण जावचो ही संकल्पना दवरून खेळा मंत्री अनुराग ठाकूर हाणें प्रत्येक जिल्हा लेव्हलाचेर हो युवा उत्सव घेवपाचें थारायलां। पॉझिटिव्ह काम करपाची आनी पॉझिटिव्ह वायब घेवन फुडें वचपाची मोख दवरून संस्थांनी वावुरचें असो उलो दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार मारलो। गेली 50 वर्सां नेहरू युवा केंद्र काम करता आणि 50 वर्सां पुराय जाल्याच्या निमित्तात आमचे खेळा मंत्री अनुराग ठाकूर हांच्यांनी युवा उत्सव कार्यक्रम प्रत्येक जिल्हा लेव्हलाचेर घेवपाचें ठरयलें आणि त्या निमित्तात एक युवकांच्या मदीं एक उत्साह क्रिएट जावचो ही त्यांची संकल्पना आसा। जर आपल्याक व्हडलो जावपाक जाय आसत जाल्यार म्हाका दिसता निश्चित रित्या समाजात काम करीत रावप गरजेचें आसा। सगळे यंग एज आसात, फक्त हांव म्हाज्याच खातीर काम करतलो म्हटलें जावचें ना, हांव समाजा खातीरय काम करतलो, हांव म्हाज्या बरोबरच्या भुरग्यां खातीरय काम करतलो आणि हे जर करीत रावले जाल्यार ऑटोमॅटिकली आमी ग्रो जायत रावतले, व्हडले जायत रावतले। की नेहरू युवा केंद्राचे निश्चित रित्या म्हणजे हांव म्हणटलो की म्हाज्या कामात नेहरू युवा केंद्राचो एक वांटो आसा, जेणी आयज पर्यंत म्हणजे ह्या स्टेप्स चडत हांव वयर पावपा खातीर म्हणजे ह्या सगळ्या वांटेकारीत नेहरू युवा केंद्र एक वांटेकारी आसा ज्या म्हाज्या कॉन्ट्रिब्युशनात कामात अशा पद्दतीत। त्या खातीर आयच्या ह्या नेहरू युवा केंद्राची 50 वर्सां मनयता आसतना हांव नेहरू युवा केंद्राच्या सगळे तेंचे NSVs आसतले, तेंचे कॉर्डिनेटर आसतले, डेप्युटी कलेक्टर बाप डेप्युटी तेंचो कॉर्डिनेटर बाप गांठवळ हांकांय हांव खूब खूब शुभेच्छा दिता। आणि आयज दीसभर जावपी ह्या कार्यक्रमांतल्यान वेगवेगळी कॉम्पिटिशन्स तेंच्यांनी ऑर्गनायज केल्या, तेकाय बी शुभेच्छा दिता। आणि वता आसतना एकच सांगतलो, आमी बी घडलो तुमी बी घडाना इतकें म्हणटा आसतना निश्चित तुमकां सगळ्या जाणांक एक स्कोप आसा, वाव आसा काम करपा खातीर। आणि आज गोंयांत तर हांव पळयता की खूब मोठ्या प्रमाणात स्कोप वेगवेगळ्या क्षेत्रांत आसा। म्हाका बरेच जाण विचारतात खंय संदी आहा काय म्हणून। गोंयांत संदी आहा तितक्यो आनी खंयसरूच संदी ना, कारण बाकीच्या राज्यांनी इतल्या मोठ्या प्रमाणात NGO क्लब्स काम करतात, बट गोंयांत फक्त जे थोडेशे NGO आसात ते सरकाराचेर केसीत घालपाचें काम करतात। त्या ती तुमच्या सारकेले NGO जे क्लब्स हे पॉझिटिव्ह काम करपाची आणि एक पॉझिटिव्ह वायब घेवन फुडें वचपाची गरज आसा। सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान मंगळारा ओपा वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाक भेट दिली। ओपा वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटांतल्यान सांत आंद्रे वाठारांतल्या लोकांक उदका पुरवण कित्या खातीर जायना हाची जाप ताणें थंयच्या संबंदीत अधिकाऱ्यांक विचारली। तशेंच ओपा वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटांतल्यान सांत आंद्रे वाठारांतल्या लोकांक नियमीत उदक दिवचें अशी मागणी विरेश बोरकारान अधिकाऱ्यां कडेन केली।
लेवल ड्रॉप करना ऑर्डर ते परत आता हय हे आतां खंय येता हे आतां सकयल आमी ते संपान कलेक्ट करता संपाय थिंगा परत रिसर्क्युलेट करता परत घेता वयर आमी वयर हय ना कित्याक भरपूरशे आमी जेन्ना येताले पळय तेन्ना वॉश करता न्हू तेन्ना आमी सोडटा भायर आनी परत परत फिल्टर क्लॉगिंग जाता आनी आतां हे जे आसा न्हू आसा ते आमी परत रिसर्क्युलेट करता वयर आमचे 7-8 टाइम जाता 5 दीस जाले उरत गेले ते विमान तशें 8 दीस उरत ही रेग्युलर वॉटर सप्लाय कंटिन्युअसली आतां आमी फूल मॉनिटरींग करता मदींच मातशें आमी फोन मारता मातशें उदक धाडटा एवरी डे आमकां फोन मारचें पडटा कुट्टाळे जिल्हा पंचायत वेंचणुकेत निवडून आयिल्ली मार्सियाना वाझ आणि आमदार आंतोन वाझ हांकां वेळसांवच्या थळाव्यांनी पारंपारीक बँड वाजोवन व्हडा उमेदीन तांकां येवकार दिलो. आपूण सदां काळ थळाव्याच्या उल्याक हाजीर आसतली अशें सांगून मार्सियाना वाझ हिणें थळाव्यांचे उपकार मानले. तशेंच इतल्या मतांनी वेंचून हाडून थळाव्यांनी विश्वास दाखयल्ल्या खातीर सदांच उपकारी आसतलो अशें आमदार आंतोनियो वाझ हाणें सांगलें. काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आयज तेंच्यांनी म्हाका इतलो वेलकम बरो वेलकम केलो आनी सगल्यांनी म्हाका एक जण मोटरांनी निवडून हाडून आयज म्हाका बरी खुशालकाय दिली. आनी सांगपाचें म्हणल्यार म्हजो मॅनिफेस्टो जो कितें आसा आनी लोकांचें कितें काम आसा हांव सदांच करूं फुडें रावतलें. सदांच म्हजें ऑफीस सदांच ओपन आसतलें. एनी टायम कोणाच्यान येवन म्हजें ऑफिसान हें काम करूं शकता आनी हांव तेंचे बरो सदांच आसतलें. ऑफीस म्हजें क्विनी नगर ऑफिसांनी ओपन केलो हा. एनी टायम ऑफिसांनी ओपन जाता सदांच ओपन आसतलें. बरें करूं म्हणटा कित्याक ताणें म्हाका इतलो मोग दिलो आनी आयज रॅलीक हांव जाणा सगळे म्हाका जेन्ना आमचे एसेंब्ली जाली तेन्ना हांवें रॅलीक काडूंक ना तरी आसतना लोकांनी जाय ते म्हाका कित्याक काडूंक ना अशें म्हाका म्हणलेलें पूण तरी आसतना आयज आमी ती झेडपीची रॅली काडल्या आनी लोक म्हाका इतले वाखाणपाक आमचे मेसेनाकूय वाखाणपाक इतलो लोक रावलो आनी इतलो टायम दिवन म्हाका इतलो मोग दिलो हांव ताका केन्ना विसरूंक शकचो ना. हांव मागता आमच्या सगळे आमच्या कोर्टाली कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांक खंयच्याय टायमार तुमी म्हाका फोन करपाक शकता. हांव तुमचो जो इतलो मोग दिला तो हांव केन्ना विसरूंक शकचो ना. कित्याक तुमी हो थर्ड टायम म्हणल्यार जाता ही हॅट्रीक म्हणल्यार जाता. तुम्ही म्हाका झेडपी निवडून हाडलेलो आसा म्हणजे पयलो म्हाका 2 बॉडी हाडलो आतां म्हाका मिसेसाकूय तुमी हाडलेलो आसा आनी इतले वोटांनी हाडला. हांव नको म्हाका कडेन उतरां ना तुमकां सांगपाक. हांव खरें तुमकां काल जाता देव बरें करूं म्हणटा सदांच तुमचे बरो आसतलो. खंयच्याय टायमार फोन करा हांव तुमच्या बरो आसतलो. धारबांदोड्या काल 2 दुबावीत लंपी व्हायरसाची पाणकां सापडली. दोनूय पाडकां हेर गोरवां बरोबर भोंवत आशिल्ल्यान दुयेंस पातपाची चड शक्यता आसा. धारबांदोडे म्हालांतल्या गोरवां सांबाळ खात्याच्या दोतोरांनी गांवांत वचून दुबावीत पाडकाच्या रक्ताचे नमुने घेवपाचो यत्न केलो पूण दोनूय पाडकां पळून गेल्ल्यान दोतोरांचो यत्न फसलो. सध्या दुबावीत पाडकां हेर गोरवां बरोबर भोंवत आसात तांकां लागून दुयेंस पातळपाची शक्यताय थळाव्या लोकांनी उक्तायल्या. नुस्तेमारी खात्यान आमचो नुस्तें विकपाचो प्रवेश आडयला. ताणें आमकां जेटी दिवची आनी मागीर आमचे कडल्यान नोंदणी मागची. आमी फुडलीं पावलां उबारचे पयलीं सगळ्या नुस्तेमारी संघटना कडेन चर्चा करतले. नुस्तेमारी खात्यान आमकां योग्य जेटी नुस्तेमारी जेटी उपलब्ध करून दिवची आनी मागीर उलोवचे. सारकी सुविधा दिवपाक सरकाराक अपयस आयला असो आरोप वास्को बोट एसोसिएशनाचो अध्यक्ष जुजे फिलीप डिसोजान केला. पुलीस आनी फिशरी डिपार्टमेंट येयले आनी आयज बॅरिकेड्स घालून आमच्या नुस्त्याक जे आमी मार्केटान व्हरताले व्हरपाचे आसले ते बंद केले. आयज जशें अशें दाखोवन दिता हो आयज कायदो जसो एक कंट्री अटॅक करता सकाळ फुडें वचोन हो डायरेक्ट इन्फॉर्म करना आसतना आनी अटॅक करून कंट्री कब्जा करता ते भाशेन आयज आमची फिशींग जेटी हे जे फिशींग जेटी न्हू ही फिशींग लँडिंग टेम्पररी जेटी हेजेर येवन तेणे अधिकारी आयज घेयला. हांव म्हणटा गोवोरमेंटांनी ह्या गोवोरमेंटान आमकां फावो ते भाशेन फॅसिलिटी दिवपाक जाय आनी फॅसिलिटी दिवन प्रॉपर जेटी दिवपाक जाय आनी प्रॉपर जेटी दिवन आयज ह्या गोवोरमेंटांनी कब्जा करूं जाताली. अरे पयलीं सद्या ह्या गोवोरमेंटाक अधिकारीच ना. ह्या गोवोरमेंटाक फिशरी डिपार्टमेंट अधिकारी ना हाडून आमकां हे भाशेन एटॅक करून आमचें नुस्तें बंद केलोलें. आयज आमी हांव हे लोकांक मिडियाकूय हेजेर सांगता आयज आमी जे एक मनीस एक बोट ती धाकटी जावं व्हडली जावं ती रेजिस्टर फिशरी जालोल्या वय जालो ना रवी
जालोले आहा आनी गोवोरमेंट आनी कितें बरें म्हणटा आमकां अरे आमचे नुस्त्याक धाकटे आमी 4 पांटी 5 पांटी टेम्पोन घेता मडगांव वयता तेजे मडगांव आमकडे पयशे घेता ओरा कोंतान आनी आयज गोवोरमेंटान हेवूय चिंतला की आमकडच्यानूय पयशे घेवप हे कसली दादागिरी मिनिमम बेस्ट कितें बरोवपाचें आनी कोंतान वयता आयज पासून कोणा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट म्हणटा ते अशें आयज गोवोरमेंट इज अ फेल टू गिव अस अ प्रॉपर जेटी वास्को आयज गोवोरमेंट सुचुरे ना आमचे बेश्टे वयल्यावर खबरी या अरे रियलिटी ग्राउंड रियलिटी येवन चोय ही धोक्याची परिस्थिती चोय कितें आहा ती बोट लावूंक मेळना बोट फुंटाय आमचे रिपेर करूंक आमकडे जायना आनी तेजेर एक मातशें तरी लक्ष घेवचें गोवोरमेंटान चिंतचें आनी चोवचें आनी येवन सारकें रियलिटी कितें आहा तें चोयचें परवरीचो महामार्ग हॉटमिक्स करपाच्या कामाक नोव्हेंबर मेरेन सुरवात जातली आणि हाची निविदा सरकारान काढल्या अशें भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान सांगलें हॉटमिक्स करपाच्या कामाक 2.5 कोटी निधी लागतली पुराय महामार्ग पाड जाल्ल्यान जेट पॅचर फोंडकुलां भरपाक शकना अशें मंत्रिमंडळाची बसका जाल्या उपरांत काब्रालान सांगलें परवरी तीन गट 3 बिल्डिंग रस्तो आहा पळय तो डॅमेज जाल्लो आसा तेजो एक्चुअली हॉटमिक्साचो टेंडर जाला आतां रोहन बाबाक म्हाका सांगतलो हांवें सांगलें पळय हॉटमिक्स प्लांट चलोवपा नाका काडपाक इन द मीन टायम तो क्लीन करपाक आतां कितें जाला थंय बेक आदिशन एक्सटेंशन जाल्या थंय बिल्डींग जाल्या एक आनी थंय एक्सटेंशन जाल्या ते पार्किंग रेस्टॉरंट जालां आमी ते बिजनेसाचें वचना पूण तेजेर कोण उलयना फक्त रस्त्याचेर उलयता पूण पार्किंग ते करता एक जालें तो रोहन बाबा कडेन आतां उलयला टेंडर आमी वकडे ऑलरेडी इश्यू केल्या सो तो स्ट्रेच हॉटमिक्स करपाक जाय जेट पेचर येदो व्हडलो स्ट्रेच जायना ते पोर्टहोल ना एंटायर रस्तो डिट्रॉयट जाला सो टॅक्निकली जेट पेचरान तो येदो सेक्शन करप ते सारकें जायना सो ताका दिला आतां ताका क्लीन करपाक लायला कॉन्ट्रॅक्टराक आनी हॉटमिक्स प्लांट जातलो तेन्ना तो हॉटमिक्स तो स्पेसिफीक आसूं शकता हांव ना म्हणना पूण म्हजें सांगपाचें तो एंटायर रस्तो जे पोर्टहोल काडपाक जाय ताका 2.5 करोडाची वर्क ऑर्डर इश्यू केल्या आनी एंटायर जे ते रस्त्याक जे डिप्रेशन आसा पोर्टल आसा ताका भितर तो वगोडो इश्यू केला म्हूण तो जेट पेचरान काडूं ना कित्याक फाल्यां तुवें म्हणटले पत्रकार लोक म्हणटाले काल जेट पेचरान काडला आनी आतां परवा 2 दिसांनी हॉटमिक्स करता सो तेय आन्सर आमकां दिवंक पडटा गोवा टॅक्सी ॲप हे टॅक्सीकारां खातीरूच आसतले ॲपाच्या माध्यमांतल्यान येवपी 80% येणावळ टॅक्सीकारां खातीर मेळटली उरिल्ले 10% येणावळींतले 5% टॅक्सीमन वेलफेअर फंड आनी 5% ॲपाच्या वेवस्थापना खातीर वापरतले अशें येरादारी मंत्री माविन गुदिनो सांगता गोंय सरकाराचे हे टॅक्सी ॲप नव्या वर्साच्या सुरवेक एक्टीव जावपाचें आसा App will be developed by GEL. Okay, it is our own GEL of Goa government. So it is going to be like a government app. Difference between Goa Miles, which is a privately operated, though tourism department has signed with them for next 25 years. Goa Miles also is going to be there. Goa Taxi म्हणजे आम्ही app काढपाक केला. Taxi people from all over Goa, whether north, south, will be members of them. We are supposed to interact with all of them in the next 2 weeks or 3 weeks. Both me and the tourism minister will be interacting with them. I have told Honorable Chief Minister also to convene a meeting of all MLAs. We will explain, give a presentation on the app. We have worked quite a bit. The app is going to operate on this basis. While they are members, almost 95% whatever customer pays will go to the taxi fellows. 10% what remains, only 5% will be as operational cost. 5% will be used towards a welfare fund for the taxi people. So government in essence is not going to make any money. So government काय फायदा ना? Government काय फायदा ना? आम्ही फायदा taxi वाल्यांक करपाक सोदता. We want to make them the owners, provided they become members of Goa Taxi. It is something like Goa Taxi, आमची taxi. I the tagline काढला. Goa Taxi, आमची taxi. So it is going to be the taxi persons who are going to benefit. Welfare measures are going to include. Perhaps we are looking even some pension scheme. गाडी चलोवपाक मेळना, old age तेंकडे काय जायना, so they'll get something to sustain upon. कांय लोक बेकायदेशीर तरेन आपल्यो खासगी दुचाकी पर्यटकांक भाड्याक दिवपाक लागल्यात अशा दुचाकी मालकांचेर खर कारवाय जातली अशी शिटकावणी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिला जाल्यार जे लोक रेंट बायक दितात तांच्यांनी गाडये वांगडा ISI मार्क आशिल्ले हेल्मेट लेगीत दिवप सक्तीचे करतले अशें येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन सांगला रूल आसा हेल्मेट पिलियन रायडर जाणूय घालचें म्हूण पूण आमी ते स्ट्रिक्टली तितले इम्प्लिमेंट करना
कित्याक आमचे मेन रायडर आहात तेच येना बट इन देअर ओन सेफ्टी दे शूड वेअर आणि हांवें एक रूल ठरयला की हे जे रेंट बायक दिता तेन्ना पयलो तो रूल नाशिल्लो वेन दे गिव देम परमिशन दे शूड शो अस दॅट ISI मार्क हेल्मेट्स तेंचे घेयला म्हणून नाल्यार ते दिना ते हांकां टुरिस्टांक दिना एकदा आनी ते बेश्टे तात्पुरती ते बेश्टेले हेल्मेट घालता वेर देर इज नो सेफ्टी जस्ट टू सकमेंट द पुलीस. हांव फक्त एकूच एड करता रेंट बायक आहा पळय न्ही रे आतां हांव मांडवी 3ऱ्या पुला वयल्यान येतालो 2 जाण बायक घेवन त्या पुला वयल्यान येता गोंयकार कोण येवचो ना म्हणजे दोनूय बायक रेंट बायकूय न्ही परत त्यो म्हणजे विदाउट रेंट बायक तेंच्यांनी भाड्याक दिल्ल्यो आहा इल्लिगली कारण ते नाल्यार थर्ड ब्रिजा वयल्यान कोण येवचे नासले तेजो कारण तो येल्लो नंबर प्लेटूय न्ही हे दिवपाचे बंद करपाक जाय नाजाल्यार स्ट्रिक्टली ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आनी पुलीस डिपार्टमेंट एक्ट जातलो आनी गाडी एकदा धरली जाल्यार मागीर सोडचे ना. हांवें सांगला न्ही इट इज आयडियल दॅट दे वेअर इट पूण आमी तितले पिलियन रायडरचे इम्प्लिमेंट करना पूण मेन रायडरान घालपाकूच जाय. पणजे मांडवी न्हंय लागसर दुचाकी आणि चारचाकी गाड्यांमध्ये अपघात जालो. दुचाकी आशिल्ल्या चालकाक ह्या अपघातात दुखापत जालेली आसा. पणजे पुलिसांक म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत घटनास्थळार वचून तपासणी केली. ह्या अपघाताची फुडली कारवाय चालू आसा. ह्या आशिल्ले आवाज गोंयचो हे बुलेटिन मेळ्ळो गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. अश्योच आनीकूय खबरो पळोवपा खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाचे यूट्यूब चॅनल. त्याच बरोबर फेसबुकाचेर सुद्धा गोमंतक TV ही पेज फॉलो करा आणि पळयत रावात गोमंतक TV.